बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सव्य असो. बाबा बंडो आयज आमी निरपराधी बाळकां होली इनसंट्स ही रोग साक्षी तांची परब पाळटा. निरपराधी हे उतरूच आमकां सांगता कसलोच अपराध तांचो नासतना हेरोदीन जेजूक लागून तांचो जीव काडलो. जेजूच्या रागान एके भाशेन उलोवंक नासलेली ही बाळकां, दुदावेली बाळकां मेंढ्या जेजू मेंढ्या खातीर आपलो जीव दिलो. बाबिनो आयज हो उगडास आमी करून आमच्या भुरग्यां पासत मागता. देवान आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें आनी हें देणें ओळखून घेवन एकेका आमच्या भुरग्यांचेर गांवच्या अदीक करून आमच्या हांगासर आसलेल्या आनी हेर गांवच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून आमी मागुया. आनी जी कोण सोंसता भुरगीं तांचोय आमी उगडास करून तांचें हें दूख पयस कर म्हूण मागुया. आनी मिसाचे भेटेक मितोय जातना दिनवासनीच्या आयज मीस आमी भेटयता ग्रेगरी पी पिंटो हाच्या आत्म्याक. तशेंच आमी मागता बरदीन गोन्साल्वीस हिच्या आत्म्या पासत. आमी मागता एंथनी आनी सोनिया dos Santos जे आपलो काजाराचो दीस पाळटा आनी आयकन पेरेरा हो आपलो पयलो बर्थडे मनयता. मेल्ल्यांक सासतेक सूख आनी जिवी आसलेल्यांक देवाची कृपा मागुया. आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा देव म्हजो विचारून सांगता मनाची कल्पना जावन वायट घालून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासून सदांच आपल्या मदीं सगळे नदीं भोगता आनी तुमकां बाबा देव म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदरा देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मोन्नान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारता तो बाबार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. बागयोंत जुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू आमी आयकलां आनी तुमकां आमी पोरगोट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरे. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत
सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सोबे आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता, कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सोबे ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी कोत्तलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटा करता ती बोली आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब सिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासली. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ह्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब शिकारेकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. उद्गार. आमी तुका वाकांतां देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पोरजोळीत जमो तुका वाकांता सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळ्यांचो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रभाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर
हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबुरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी भोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या ओवुणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायस प्रवाद्यावदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा पडिलो 2-3 वर्सां फाटीं म्हाका उगडास आसा. आमच्या वर्तमानपत्राचेर एक खबर आयिल्ली आनी एका भुरग्याचो फोटो आयिल्लो. हांगासरूच नॉर्थाकूच ही घडणी घडलेली. हें भुरगें एका घराब्यांत कामाक आसलें आनी जी कोण ताची वडील आसली घरांत ती काम करिना म्हणून हें ल्हान भुरगें कामाक आडसाय दाखयता अशें समजून ताणें ह्या भुरग्याक उज्यांत तापयलोलो कायलांडो घेवन ह्या भुरग्याच्या आंगार दाग घातलेले. शिकलेलीं मनशां, समाजान नांव आसलेलीं मनशां असली करणी करता. हेरोदीन असलेंच केलें आनी असलें हेरोदीचें पण जायते जाणांक आजून पर्यंत आसा. हेरोदीन जेजूक सोदून काडूंक ताका नाच करूंक असलो उपाय घेतलो. भुरग्यांक जिवेशी मारली. असलें मौन हें हेरोदीचें की ह्या भुरग्यांक नाच करपाक आमी म्हणटा एक सीक मायंड. न्हूच फकत भुरग्यांक हिस्टोरियन्स आमकां सांगता की ताणें आपले बायलेक आपल्या पुताक पर्यान जिवेशी मारलो. बाबडीलो भुरगें जावन आसा देवाचें देणें आनी दर एकलें भुरगें संवसारान जल्म घेता तेन्ना देवाचो एक खेरीत संदेश घेवन येता आनी तो म्हणल्यार देव संवसाराचो अजून पर्यान मोग करता. म्हणटच भुरग्या सगळे मनशाक जबाबदारी आसा. तांचो नाश करूंक तांकां त्रास करूंक न्हय पूण वाडलेल्यांक अदीक करून तांचें सगळें जबाबदारी आसा. आनी हाका लागून एक भुरगें तर बऱ्या वातावरणांत वाडलें जाल्यार समाजान तें बरें नागरीक जावंक पावता आनी तें बरें वाडोवंक ताका सांगाती कोण आसा ताची गरज. एक नुस्तें तर एका ओंडाऱ्यांत पेंवता जाल्यार तें उदक तर बरें आसत हे नुस्त्याक जियोंक उदीक सोंपें जाता पूण तें उदकूच तर मेडें आसा जाल्यार तें नुस्तें तितलें भलायकेन आसना. तेच भशेन आमचीं भुरगीं आमच्या घराब्यांत तांचो संबंद बरो आसा जाल्यार तांची वाड बरी जाता. आयज आमच्या सगळ्या भुरग्यां पासत आमी मागया जेजून भुरग्यांक एकठांय केली. सर्गीच्या राजाचो संदेश तांकां दाखोवन म्हटलें तांचे भाशेन सादी जायात, तांचे भाशेन निर्मळ जायात, तांचे भाशेन दुसऱ्यांक आसा तशी मान घेतल्यो असल्यो जायात. आयच्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमायस प्रवाद्याची अशें सांगलेलीं ती उतरां. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी तीच ना जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेन्ना जेरुजालेम बाबिलोनकारान जेरुजालेमाचेर आक्रमण केलें तेन्नाय जायत्या भुरग्यांक मरण फावो जालें. हो उगडास ह्या पुस्तकान केला. उपरांत जेजूच्या काळार हेरोदीन असलें केलें. बाबडीलो आयजूय जायतीं भुरगीं रडटा. कांय फावटी ती इस्कॉलान पेन आनी कागद घेवन बरोवचे सुवातेर
जायते जाणांच्या भुरग्यांच्या हातांनी कामाची हातयारां घातलेली आसा. चायल्ड लेबर आमी म्हणटा ती घरांनी, हॉटेलांनी आनी हेर जाग्यांचेर कामाक दवरलेली आसा. शिकपाक तांचो हक्क आसलो, हो हक्क माडयलो आसा. कांय फावटी जबरदस्तीन भुरग्यांचेर आक्रमण केल्लें आसा, एब्यूजीस केल्ले आसा. थोडी आमची भुरगीं आमच्या गांवांत सुरक्षीत आसा जाय, पूण असले जायते वाठारांनी जायते गांवांनी जाता, घडटा. आयज आमची भुरगीं सुरक्षीत आसा जाल्यार ह्या असल्या भुरग्यांचोय आमी उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया आनी देवान आमच्या भुरग्यांचेर तशेंच हेरूय दुसऱ्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून मागुया. Between the Velad Kivkyoya, C1, page 28, C1. तुमचे बलिदान सोड करूं देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागत. हे तुमच्या आत्म्य बलिदान आपल्या मनापानी होईले. आमच्या नाट्य पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पोर मानत घेऊन. प्रार्थना. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक विचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदार आनी सासणाच्या देवा सरकाड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोजना आपणा सगळें उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठांवूंक साणून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राजांत पावोवंक स्वर्गांत तावन जेजू आयला देवून. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Thank you.
बापा तरस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची तेच परी जेवण जाता आसतना एक हावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात अनातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यानी सासवेक कराराची रगत पातकाचे बोगसोडे मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया सोमिया जेजू आमी ओवलो खाता आनी काळजितले पियेता इतले पावली आमी तुजे मनान करता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता रोजविताचो उडो आनी सोडवडीची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शोधल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळी यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर ग्रेगरी पिंटो हाच्या आत्म्याची काकूत कर आनी खंयची कोण मरून गेल्या तांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोडीत तुमकां मोड पडून फावो कर आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता आयज वाडदीस समारंभतल्याचो आपल्या लग्नाचो दीस पाळटल्यान तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन दोन दुतारी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणान दरेकल्या आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना हें म्हणून आमची काळजां बारुया आमच्या बापा तुझे नाव तुझे राय संस्कार तुझी कशी सकाळ सकाळ कशी संस्कारांत जावं आमचो दुसरो टोय प्रायस आमकां दी आनी आमचे गेल्या खुशीता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख करून दिवं नाकाय वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार त्या करून जिवितांत सवस्मेरांतल्यानी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवण राज्य क्रिस्ताच्या न्याय आमी बरो भशेन वाचलेता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवस्ती आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट कर तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकांक मोगान शांती दी देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी पोस्तो जेजू
जाणें भुरग्यांक आपले वेगेन घेवन तांचो मोग केलो. होच जेजू आमकांय आपली भुरगीं करता. ताच्या जेवणाक आमी वांटो घेतली सुभागी. सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेल्यान गीत घेवया. D34, पेज 65. D34.
उबे रावया. बोमोगाळ बापा अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या सुमयार रोग साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मांदावडीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोरून तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणदाराच्या जिविताचे परतेंत आमकां सुबा वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीलो भुरगीं घरांत आसता तेन्ना जिवीत आसा दिसता आनी आयज हांगासर जायते भुरगीं इगर्जेंतूय आसतना बरें दिसता आनी हें जिवीत इगर्जेंतूय आसा म्हण आमकां दिसता. सगळ्यांक तुमकां सकाळीं उठून भुरग्यांक तयार करून घेवन आयिल्ल्यान हांव दिनवासतां त्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता. आतां निमणें गायन चलतना सगळ्या भुरग्यांचेर नेमा समेस्तांचेर हांव पवित्र उदकाचो शिंवर मागतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. W4 पेज 263. W4